ऑलरेडी आमी तयारीनूच येयल्ले, कित्याक हो सरकार कितलो थर्ड क्लास तो आमकां खबर आहा। कित्याक 4 आमी लेटर इनवर्ट केले, विरेजाचो स्टाफ वचून थंय लेटर इनवर्ट करून तांकां सांगले की MLA सकयल बसला म्हणून, संघ ऑफिस बंद जाता, पूण तेंच्यांनी हांगा येवन विचारूंक पासून ना। सो आमकां खबर आसा की इतले इजिली हे आमच्या पांया कडेन येवपाचें ना, बट हांकां पांया कडेन आमी हाडटलेच ही आमची गॅरंटी आसा आनी हे आमचें कमिटमेंट आसा। कित्याक हे जे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स आयज विश्वजिताचे लेमडे कशे जे वागता आनी विश्वजीत दिल्लीकारांचो लेमडो कसो वागता, हे म्हणजे फायनली हे जे दिल्लीकारांचे जे लेमडे जाला पळय, हेंची लेमडेगिरी जी आसा पळय ती बंद करपाचो टायम येयल्लो। आतां सध्या आमी हांगा आसा, मागीर आमी खंय पावतले, दोना पावला, कोणाच्या घरा भायर नाल्यार आनी खंय, हे आमी सांगपाक शकना। कित्याक आमचे खंय तरी 500 काबार जायत येतले, एक लिमीट जातले। पयलेच कोणाक भंय दिसता तेणे आपल्या घरा कडेन पयलीच थंय पुलीस प्रोटेक्शन हाडून दवरचें, कित्याक आयत्या टायमार मागीर रातचे पुलीस ताका मेळचे ना। आमी वॉर्निंग दिता ह्या विश्वजीत राण्यांक, ह्या राण्याच्या पोराक, तुका जाम केल्याशिवाय आमी रावपाचें ना। 70 तुका आमी जाम केलो, IITचो जो प्रोटेस्ट आसलो तो सक्सेसफूल जालो, आनी आतां हो सान अंद्रेचो जो प्रोटेस्ट आसा होय आमी सक्सेसफूल करतले। जे आमचे डिमांड आसा हे तुमकां मान्य करचेच पडटले। आनी इतलेच सांगता, आयज जो पयलो दीस आसा, आमी आमच्या भुरग्यांक वांगडा आपोवपाचे ना। आमी भुरग्यांक आमच्या सांगलेले आहा की एक दीस सगळ्यांक वाटे घातलेले आसा, सगळे जाण त्या रितीन हांगा पावतले। कित्याक आमकां खबर ना आमी हांगा कितले दीस बसतले ते, सो त्या प्रमाणे आमची तयारी केल्ली आसा। आमी आमच्या भुरग्यांक आमची एनर्जी आसा, आमच्या भुरग्यांची एनर्जी आमी एक्झॉस्ट जावपाक दिवपाचे ना, आनी त्या रितीन आमी लॉंग टर्म प्लॅन करून येयल्ले आसा। हांगा तुमी पळयता, हांगा शोनरे आहा, हांगा मॅट्रसी आहा, हांगा फॅन आसा, हांगा आमचे मॉस्किटोचे फॉगिंग मशीन आसा, उजवाती आहा, जवारींचे, हे सगळे आहा, सगळे आमी तयार हाडले। फाल्यां हांगा गॅस शेगडी सगळे येतले, फाल्यां च्या करपाक आनी कितें करपाक हांगाच बसतले। लोकांकूय कळपाक जाय ह्या थर्ड क्लास ह्या BJP सरकाराची लायकी। एका आमदाराक हांगा फुटपाथाचेर बसवप, ऑफिसाच्या भायर बसवप, म्हटल्यार कितले लेवलचे थर्ड क्लास जाल्ले आसा आनी कितले दिल्लीकारांच्या हातीन गेल्ल्या हे लोकांक कळपाक जाय। सगळ्या लोकांची घरां जी मोडपाक येयल्या, रस्त्या सायडीची शॉपां जी मोडपाक येयल्या, आनी सगळ्या गोंयकारांक जे नोटीसी पंचायतीन धाडले ते कित्याक धाडला? कित्याक ह्या सरकारान, हेच्या पयलीं काँग्रेस सरकार आसलो तेन्ना रिजनल प्लॅन येयल्लो, मागीर BJP हेंच्यांनी 15 मीटर आनी 25 मीटरचे रोड गांवांतल्यान प्लॅन केल्ले आसा। ते रोड प्रोपोज केला आनी त्या प्रोपोज रोडाक लागून तुमची घरां, तुमची दुकानां हेंच्यांनी मोडपाक काडल्या ह्या सरकारान। सो लक्षांत दवरा, हे 15 मीटरचे आनी 25 मीटरचे रोड फक्त दिल्लीकारांचे व्हडले जे बिल्डिंग्स येतले, मेगा प्रोजेक्ट येतले, तांकां परमिशनां दिवपाक लागून व्हडले रोड करता। खंयच्याच गोंयकारान, खंयच्याच गांवांतल्या एक गोंयकारान वचून सांगूंक ना की आपणाक 15 मीटर नाल 25 मीटर रोड जाय म्हणून, कोणेच सांगूंक ना। हे दिल्लीकारांनी सांगला। तेंचे लक्झरी विला येतले, तेंची हॉटेलां येवपाची आसा, तेंची रिसॉर्टां येवपाची आसा, तेंचे व्हडले कमर्शियल प्रोजेक्ट येवपाचे आसा। तेका लागून आयज गोंयकारांची घरां आनी दुकानां क्लियर करपाचें काम हो सरकार करता। बट जो मेरेन रेव्होल्युशनरी गोवन्स आसा तो मेरेन आमी आमच्या गोंयकारांक लागून झगडत रावतले। आमचो MLA स्ट्रॉंग आसा, तेचे हेल्थ सारखे नासले, तुमकां उदळ सांगला, 8 दीस हॉस्पिटलान आसलो तो, त्यानंतर कंटिन्युअस प्रोटेस्ट जाले, आतां तो हांगा बसला। ते आसतना पासून आपल्या लोकांक लागून, ह्या मातयेक लागून तो हांगा बसून जस्टीस दिवपाचो प्रयत्न करता, आपल्या पोजिशनाक जस्टीस दिवपाचो प्रयत्न करता। आनी जे लोक आसा, जे आमचे सामान्य लोक आसा, तांकां जस्टीस दिवपाक लागून, तांकां जस्टीस घेवपाक लागून हांगा आमचो आमदार बसलेलो आहा।